जाकोब हिम्मत करून आपल्या सासूबाईच्या घरांतलो भायर सरलो. सारको लागीं पावला. खंय तो पावला? इसाव रावता पळय त्या प्रांतान बापायचें घर आसलें पळय त्या सुवातेर तो पावता. पूण आतां थिंगासर भिरांत येयला. तो इसाव ताका मारीत जाल्यार थिंगासर ताका तो भिला. तो भियेतूच कितें घडलें? उत्पत्तीचें पुस्तक 30:3 हावेसवर. जाकोबान आपल्याची नदर उखल्ली आनी ताणें कितें पळयलें? इसाव थिंगासर 400 लोकांक थंय घेवन येता. जाकोब येता म्हणून इसाव खबर मेळटच थिंगासर तो 400 दादल्यांक घेवन ताका मेळोंक तो भायर सरलो. ही आतां खबर जाकोबाक गमली. आतां ताणें चिंतलें म्हजें काम काबार. एक पंगड घेवन म्हजो भाव थिंगासर येता जाल्यार हांव जाणा तो म्हजो भाव म्हाका जिवेशी मारतलो. सायतोच भियेलो तो. पूण कितें घडलें? इसाव थिंगा अशें म्हणटा, तुजे पळय व्हडतो पंगड, हें सगळें तुवें कितें केलाय? ताणें म्हणलें कितें सर्वेस्पराची व्हडती कृपा म्हजेर आसली म्हणून. इसावान म्हटलें, ए म्हज्या भावा, म्हज्या लागीं तर जायतें आसा. जें सगळें तुजें पळय तें तुजेंच आसूं दी. जाकोबान म्हणलें, ना ना, तुजी कृपा म्हजे तर आसत जाल्यार हांवें दिला तें भेट बांदून घे. कित्याक पळय तुका पळय तुजी भेट घेवन म्हाका अशें दिसलें सर्वेस्पराचीच भेट जाली आनी तूं म्हजे कडल्यान प्रसन्न जालाय. त्या पासत ही भेटोवणी तुका हांवें दिला तें मानून घे. कित्याक सर्वेस्परान म्हाका बेसावांनी बोल्ला आनी म्हजे लागीं जायतें आसा. आनी ताका ताणें जायत्यो विनंती केल्यो. उपरांत ताणें त्यो भेट बांदून घेतल्यो. आतां आमी मुखार या आनी हांव तुज्या मुखार वेतलो. आतां तुमी पळयात सर्वेस्परान कितें म्हणलें? पळय तुज्या बापायच्या घरा थंयसर तूं आतां थिंगा वच. ताजे पयलीं थिंगासर लाबान ताज्या फाटीक लागलेलो. पूण सर्वेस्परान लाबानाच्या आताक जाकोबाक पडोंक दिवंक ना. सुरक्षीत दवरता. आतां भाव इसाव तो रागान बरोवन म्हाका मारूंक येतलो अशें दिसता. ह्या भाशेन जाकोब भिलो पळय तेन्ना इसावाचें पळय सर्वेस्परान मन बदल्लें. तोच इसाव आतां मुखार येवन ताचो स्वागत करता. तो ताका म्हणटा आतां ताका इन्विटेशन घरा या. कितलो बरो सर्वेस्पराचें आमी उतरां आयकोतोस. सर्वेस्पराक तर आमी आदीं जाय जाल्यार मोगाच्या भावा भयणांनो, तें एक सोबीत कितें आसा तें तुमी जाणो कितें तें? जे कोणाची चालरी सर्वेस्पराक मानवता, सर्वेस्पर त्या मनशाक ताच्या दुस्मानांतल्यान एकवट ताका करून दिता. तुजी चालरी सर्वेस्पराक मानवता त्या भाशेन तुजी ओत्मिकाय सर्वेस्पराक मानवता त्या भाशेन आसत जाल्यार तुजे विरोध आसा पळय ते लोक, तुजे विरोध आसा पळय तें वातावरण, तें सगळें तो सारकें करून तुका सोडटा. प्रॉब्लम म्हणटा पळय ते सर्वेस्परा भितर ना. प्रॉब्लम म्हणटा पळय ते तुज्या भितर आसा. तो म्हाका जिवेशी मारतलो अशें भिलो पळय तो जाकोब. ताका एक बरी खबर मेवली. इसावाचो राग आतां निवळ्ळा. आनी तितलेंच न्हय, तो मुखार येवन ताका स्वागत करता. ताका इन्विटेशन दिता, मोगाच्या भावा यो, आतां आमी या अशें म्हणटा. बरें तूं मुखार वच, हांव मागीर फाटल्यान येतलो. त्याच सुवातेर जाकोब वायट पावल मारता. सर्वेस्परान कितें म्हणलेलें? आपल्याच्या बापायच्या घरा वच, आपल्या लोकांशी वच. तो हांवें वेचून काडलो तो सुवात बेतेलान तूं वच. म्हटल्यार हांवें जंय तुका दर्शन दिल्लें थंय. हांवें तुका पळय तें दर्शन दिल्लें. तुवें थिंगासर तो फातर उबो केल्लो. बेतेलान तूं वच. तें सर्वेस्पराचें आपणें. बेतेलान वच म्हणून सर्वेस्परान सारकें निटावें करून सांगोन कितें घडटा आतां आमी पळोवया. व्हड सोला. आनी इसाव त्याच दिसा पळय सेर वचपाचे वाटेर तो भायर सरलो. पूण थिंगासरल्यान जाकोब भायर सरोन सुक्कोत भायर सरता. आपल्या पासत थिंगासर एक घर आनी गोरवां पासत थिंगासर ताणें घर बांदलें. ह्याच पासत त्या सुवातेचें नांव सुक्कोत दवरलें. जाकोब जो पदन आरामान आयलोलो तो कानान देशान शेकेम नगराचे पळय ते देगेक आनी बरे भाशेन तो पावोन त्या नगराच्या मुखार आपल्याचो निवास थिंगा उबो करता. सर्वेस्परान ताका शेकेम वचोंक सांगलेलें वो बेतेल वचोंक सांगलेलें? तुमीच सांगात. खंयचे सुवातेचेर जाकोबान भासावणी दिले? खंयचे सुवातेचेर ताणें ताका दर्शन दिल्लें? केन्ना जाकोबान थिंगा फातर एक खांबो कसो थिंगासर हांव हांगासर परतून येतलो, हांगा तें मंदीर हांव बांदतलो, म्हाका तूं सांबाळून हिंगा हाडीत जाल्यार. हें सगलें पासत ताणें खंय मागणें केल्लें? ह्याच बेतेलान. सर्वेस्परान ताका वच म्हणलें जाल्यार ताका खंय वचोंक सांगलेलें? बेतेलान वच म्हणलेलें.
त्या पासून 35 ताचे एक वडीन ताका सारकें सुटाळ करून बरयला. तो म्हणटा थिंगासर, उठ पुरो, जें तुवें जोडलां पळय तें पुरो जाकोब. तुका पळय जाय थिंगासर वचपाक सांगतालो पळय थिंगा तूं वचोंक उपकारना. तुका पळय हांवें सांगलेलें खंय वचों नाका पळय तूं खंय खंय भोंवतालोय. पुरो, आतां भायर सर. हांवें तुका सांगलां खंय वचोंक थंयसर तूं वच. सर्वेस्मान ताका खंय वचोंक म्हणलेलें? शेकामान न्हय, बेतेलान. बेतेल कितें दाखोवन दिता? सर्वेस्पराचें गोर म्हणून दाखोवन दिता. बेतेल कितें दाखोवन दिता? एक बलिदानाचें दाखोवन दिता, संस्कारनी दाखोवन दिता आनी समर्पीत करून दाखोवन दिता. आतां सर्वेस्पर जाकोबाचें नदर मारता पळय, जाकोबाची परिस्थिती कशी आसा? सारकी भिरांतीन भरलेली आसा. जाकोबाच्या काळजांत कितें घडलेलें आसा? सारकी भिरांत आसा. जाकोबाची फामील आतां कशी आसा थिंगासर? आलता चलता तशी जाल्या. आतां हे भाशेन हिंगासर मोडटलो म्हणटा पुता. अशें आपल्या पुतांक म्हणून तो दुखी जाता. कित्याक असली गोत जाली? कित्याक चेडूं थिंगासर भ्रश्ट जालें? कित्याक ताजे पूत ह्या भाशेन खोटे जाले? मर्डर करपी थिंगा जाल्ले, घात घेवपी थिंगासर जाले. खरेंच म्हणल्यार त्या प्रांतांत जाकोब कित्याक आयलो जाल्यार पासून कित्याक आयलो? पूण तो थिंगा वेता, ही ताची चूक. बारकायेन तर तेजेर नियाळ करीत जाल्यार ह्या प्रांतान पळय जाकोबाक येवपाची गरज नासली. सर्वेस्परान म्हटलेलें, बेतेलान वच. जाकोब वयता शेकेमांत. आयकोतात, एक आवय जावं ओ एक बापूय जावं आज्ञा पाळुची. सर्वेस्परा थिंगासर आज्ञा पाळची. सर्वेस्पराची आज्ञा मानिना जाल्यार एका मनशाची परिस्थिती सारकीच बिगडटली. भुरग्यांचें ओत्मिकाय बिगडटली. भुरग्यांचो वागणी, भुरग्यांचो तो फुडार, तांचे चिंतपाची ती रीत. जेन्ना तूं सर्वेस्पराची इच्छे प्रमाणे चलना, तूं सर्वेस्पराचें आयकना जाल्यार तुजीं भुरगीं थिंगासर कशीं आयकतलीं? सर्वेस्पराचे इच्छे विरुद्ध तुमी आवय बापूय जावन तुमी जेता जाल्यार तुजीं भुरगीं कशीं सर्वेस्पराक अधीन जातलीं? सर्वेस्परान खंय रावंक सांगलें, खंय ताका वचोंक सांगलें, ज्या भाशेन तुवें जियोंक जाय आनी त्या भाशेन तूं तर जियेना जाल्यार, तुमी सर्वेस्पराच्या विरुद्ध जिवीत तर जियेत जाल्यार तुमची भुरगीं कशीं आज्ञा पाळटा तशीं जातलीं? कित्याक दिनाचें जिवीत त्या खोट्या मनशाच्या हातांत तें नाश जावचें? कित्याक सिमांव आनी लेवी सारके खोटेपणान थिंगासरले दादल्यांक, थिंगासरले बायलांक आनी सगळी गिरेस्तकाय आनी भुरग्यांक ते लुटून थिंगासर तसले गुन्यांवकारी जावन मागीर रडपाचें कारण तुमी जाणाव? कितें तरी उणें आसा कोणा भितर? बापाय भितर. भुरग्यांक पळोवन तूं रडटाय, फामिलीक पळोवन तूं रडटाय, तुजे परिस्थितीक लागून तूं आतां रडटाय, पयशांचे बाबतींत तूं आतां रडटाय, रीण आसा म्हणून तूं आतां रडटाय, दुयेंसाक लागून तूं आतां रडटाय, सदां सदां वाडटा पळय ते त्रासा लागून तूं रडटाय. पूण प्रश्न म्हणल्यार हें सगळ्यांचें कारण कोण काय? तूंच तो. हें सगळ्यांचें कितें कारण काय? तुवें तें आज्ञा पाळूना पळय तेंच. तुजें अपवित्र जिवीत, ज्या भाशेन तूं वागताय तें, तुवें नाका जाल्ले निर्णय घेतलाय पळय तेच, ताणेंच तुका असले पळय नाका जाल्ले परिस्थितीन घेवन येयला. हें सोत. म्हाका मारून उडयतले आपल्याच्या पुतांक थिंगासर अशें म्हणटा, तो सारको आदानालो सुस्थितीक पावला. येस, आमी सर्वेस्पराची आज्ञा आनी तो सांगता पळय ताका अधीन जायना जाल्यार, आज्ञा पाळिना जाल्यार आमकां आदार ना पळय तसले परिस्थितीन ताका घेवन पावता. आमी आज्ञा पाळिना पळय आमकां सारके बेकार करून उडयता. ते परिस्थितीचे कारण आसत वो आमच्या भुरग्यांच्या कारणां पासत. आदार ना पळय तसली परिस्थिती, हात पांय काम करिना पळय तसली परिस्थिती, जियोंक पासून कठीण जाता पळय तसली परिस्थिती, पावल पासून मुखार मारना पळय तसली गोत जाल्या, सारकी भिरांत तुजेर सावळी घातला पळय तसलीच गोत. आयज आमचे मदें कोण आसा काय तुजी असली गोत जाल्या? ब्रदर, हांवें म्हजे पुताचेर, ब्रदर हांवें म्हजे बायलेचेर बोगळान घातलें, चेडवाचेर बोगळान घातलें, म्हजे घोवाचेर पासून बोगळान हांवें घातलें, हांचेर तांचेर हांवें बोगळां घालीत रावलें. हें सगळें जावचें पळय तेंच कारण अशें म्हणटालो. पूण आयज हांव पळय जेन्ना म्हाकाच तपासणी करता पळय, म्हजें जिवीत पळय देवाक मानता पळय तसलेंच ना जाल्यार
हांव सर्वेस्पराचें आयकोन आसतना म्हाका जाय ते भाशेन हांव जियेता आनी हें सगळें पळयता म्हाका परिणाम जाला आनी म्हजें जिवीत आयज अशें घडटा आनी दुसऱ्यांचेर बोगळान घालून कितें फायदो? सारकें पळय तें गोमोन आयलें, कितें पळय तें गोमोन आयलें. आयज म्हजी ही घोट जाल्या ताची कारण हांवें आज्ञा पाळूंक ना पळय तें पवित्रपण पळय तें हांव मानून घेता काय? हें सगळें सर्वेस्पर पळयता, तुजी सगळी गोत सर्वेस्पर पळयता, तुजी रीत चाल सर्वेस्पर पळयता पळय, तुका आदार ना पळय तें सगळें. तुजी आयज पळय पाड ती गोट जाल्या, तुजी ती सगळी गरीबसाण आनी त्याच भाशेन तूं बेपरवा करून जेता पळय तें सगळें सर्वेस्पर पळयता. एके वाटेन तुका तुज्या जिविताचेर तूं काकलूत कोत्ताय, कित्याक म्हजें जिवीत अशें जालें, कित्याक म्हजे फॅमिलीन अशें सगळें घडलें. तूं तुजेरूच चुचुरे कोत्ताय, पूण तूं तें चुचुरे कोत्ताय तें तुजी गोत ती सारकी कोच्चें ना, पूण सर्वेस्पर चुचुरे कोत्ता तेन्ना तुजी परिस्थिती थिंगासर बदलतली. काकलूत करपी सर्वेस्पर त्या दिसा जाकोबाक ताणें पळोवन ताजेर काकलूत केली. जाकोब, तुजें कांयच थिंगा सारकें ना जाकोब. तुजी पळय गोत, तुजे फॅमिलीची गोत, तुजे सगळ्यांची गोत कांयच सारकें ना पळय थिंगा जाकोब. जाकोब पळय तूं कितलो दुखी जाता पळय तुजे फॅमिलीक पळोवन, तुज्या भुरग्यांक तूं पळोवन, तुजे सोरपतुडीची पळय ती गोत जाल्या पळय ती पळोवन तूं कितलो दुकान आसाय. म्हाकाय तितलेंच दूख भोगता. हें सगळें जावपाचें कारण तुमकां खबर आसा. तुवें म्हजें उतर आयकोंक ना जाकोबा. ते दिसा तुका हांवें कितें म्हटलेलें? तुज्या बापायच्या घरा वच म्हणलेलें. जंय तुका हांव भेटलो थिंग वच म्हणलें तुका. म्हज्या घरान यो तुका म्हणलेलें, पूण तुवें म्हजीं उतरां आयकोंक ना. ज्या दिसा एसाव तुका मेळोंक आयलो आनी एकवट करून गेलो, आतां तुजी भिरांत सगळी गेली. वय, केन्ना तरी आमचे पळय खंयचे तरी भिरांत आमकां सर्वेस्पराचे वाटेन चलयता. दुयेंस येता म्हणून भिरांत, शिर्वीस वसत म्हणून ती एक भिरांत, फायदो तर काबार जायत म्हणजे भिरांत, भुरग्यांचे काजार जायना जाल्यार ती भिरांत, भुरगीं जावची ना म्हणून असली भिरांत, रीण फारीक जावचें ना, कितें तरी एकले भिरांत आमी गोमोन आसतना आमकां देवा लागीं लागीं वता. आमकां सर्वेस्पराचे आदीन थिंगा कोतात, पूण आमचे भितर पळय ती भिरांत आसा पळय ती पयस गेल्या उपरांत भिरांत नासतना जिवीत जिवंक सुरू कोत्ता. सर्वेस्परा कडल्यान पयस जाता हांव. भिरांतीन आसलो पळय तेन्ना मागणें करी. आख्खी रात मागणें केलें. जेन्ना दुस्मान इश्ट जालो पळय तेन्ना, जेन्ना येता पळय ते आकांत आतां तेजे कडल्यान पयस गेले. हां सोमया, जिवेशी मात्तलो अशें चिंतलेलें हांवें निसाव. आतां तो गेलो, कांय करिनासतना तो गेलो. जाल्यार आतां म्हाका खंय बरें दिसता पळय ती सुवात पळयल्यार एकदम बरी. ह्या भाशेन ताणें निर्णय बदललो तो. सुवात पासून ताणें बदलली. पळया थिंगासर तो पावलो, खंयची पळय ती सुवात. आतां जिवीत जिवपाक कठीण जालें पळय त्या असल्या सुवातेर पावलो. असले सकला पडलेले परिस्थितीन कोण ताका पयलें जाणा? सर्वेस्परान पळयला. आयज आमचे मदें अशें कोण आसा काय? जिवपाक त्रास जाला पळय तसले सुवातेर तूं पावलाय जाल्यार तूं आतां आयक. सर्वेस्पर आयज पासून तुजो मोग कोत्ता. तुजे फॅमिलीचें नाश जाता जाल्यारूय, पयशाचे बाबतीन उणेंपण जाला तुज्या मनान पासून आनी तुज्या पळय कुडीन पासून तुका सगळें उणेंपण जाला. आनी दुयेंतान बोल्लाय तूं, जिवितांतल्यान कासार जाला आनी तूं म्हणटा म्हाका जिवंक नाका. असले गतीन तूं पावतो जाल्यारूय सर्वेस्पर तुका पळयता. कित्याक? तुका सारको करच्याक. तुका तुजी परिस्थिती थिंगासर सारकी आसा ती जागृत करच्या खातीर. असली जागृती हाडच्या खातीर जाकोब पळय असले सुवातेचो सकला पडला आनी तेजो नाश जावचो न्हू म्हूण सर्वेस्परान ही आशा दवरल्या. ताका लागून तो परतून दर्शन दिता. केन्ना? तो रडटा आसतना. केन्ना? कोंती नासतना. केन्ना? दुखी आसतना. आतां सर्वेस्पर तुजे कडेन उलोवंक सोदता. कित्याक तुमकां खबर आसा? तूं दुकान आसा त्या पासत, तूं कोंतीन आसाय त्या पासत, सारके लानवीक परिस्थितीन पावल्या म्हणून तुजे सोरभोंवतणीची ती गोत आसा पळय तुका ती शांती बिगडला. तुजे जिविताची जिवपाची आशा आतां ती काबार जाता म्हणून सर्वेस्पर तुजे कडेन उलयता. कितें तें तुमकां खबर आसा? उठ, उठ. त्या दुखांतल्यान ते सकला पडले ते जिवितांतल्यान उठ. हांव तुका उठयतलो, हांव तुका जागृत करतलो, हांव तुका दुसऱ्यांक बेसांव दिवपी जातलो. उठ. तुवें फकत एकूच काम करूंक जाय. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट. हांवें तुका सगळें पयलें कितें म्हटलेलें तें कर. सर्वेस्पर तुका तेंच म्हणटा. तूं आतां भायर सर. खंय सर्वेस्परा मोज्या हाजीरपणान
बाय सोर खंय सोमिया जंय म्हजी उपस्थिती आसा. हांव उलयलो पळय त्या सुवातेर, हांव उलयलो पळय त्या सुवातेचेर. जागृती कितें कोता तुमकां खबर आसा, आमकां सर्वेस्परा कडेन लागीं वता. जागृती आमकां कितें कोता तुमकां खबर आसा, आमकां देवाचे हाजीरपणा भितर वता. जागृती कितें कोता तुमकां खबर आसा, आमचे जिविताची वेदी आसा पळय ती परतून बांदूंक तयार कोत्ता. सर्वेस्पर त्यासा जाकोबाक परतून जागृत करूंक सोदता. कशें? वोस म्हणटा. बेतेल म्हणल्यार ताचो अर्थ कितें? सर्वेस्पराचें घर. आयज आमचे सगळ्यांची पळय गरज आसा सर्वेस्परा. आयज आमी सगळे वसोंक जाय सर्वेस्पराच्या हाजीरपणान. सोबा तूं तयार राव. सर्वेस्पराच्या हाजीरपणान धांवोन धांवोन येवचे खातीर तयार जायात. सर्वेस्पराच्या हाजीरपणान दिमी मोडच्याक, ताज्या हाजीरपणान मागणें करच्याक तुमी तयार जावची. केन्ना पर्यंत ही खोंत, केन्ना पर्यंत हें वायट, केन्ना पर्यंत हें खोटेपण, केन्ना पर्यंत हें दुख्ख, केन्ना पर्यंत सगळा पळयली गोत, केन्ना पर्यंत नाका जाल्ली गोत. आमची गोत बदलूंक जाय. तो बदलपाक तयार आसा त्या पासो तुजे लागीं तो उलयता. उठ. पाल करिना पळय तातूंतल्यान उठोंक जाय. तुजे अपवित्र जिवितांतल्यान उठोंक जाय. तूं अन्याय करून जियेतलो पळय त्या जिवितांतल्यान तूं आतां उठोंक जावो. जे मेरेन तूं थिंगा रावशे जाल्यार तुजे जिवितांत थिंगासर भिरांत आनी कापता तसलें जिवीत तुजें आसतलें. पुरो जालें. जाकोब उठ. बरें आसा सोम्या वयतलो. खंय वचो? हांवें तुका सांगलां पळय थिंगा वच. बेतेल. आनी 2 विशय सांगून तुमकां आतां मुखार वेता. बेतेलान वच. 2 विशय. बेतेल म्हटल्यार सर्वेस्पराचें घर. येस. आयज आमी ज्या गतीन आसाव, आमी सर्वेस्पराच्या हाजीरपणान येवंक जाय सोम्या. आयज म्हजे फामिलीन आसा पळय ते सगळे कोश्ट, म्हजीं भुरगीं कोत्ता पळय ते सगळीं वायट कामां, म्हजें आत्मीक जिवीत ना तेंच कारण, म्हज्या घरान पळय मागणें ना पळय त्याच तें कारण आसा. बेतेल सर्वेस्पराचें घर. पवित्र पुस्तक म्हणटा म्हजें घर सगळ्या राष्ट्रां पासत मागण्याचें घर अशें म्हणटा. ताचो अर्थ तुमकां खबर आसा. तुवें सगळ्यांकीन पयलें सर्वेस्पराच्या हाजीरपणान येवचें. आनी दुसरें सर्वेस्पराच्या हाजीरपणान येवन मागणें करचें. तिसरें सर्वेस्पर आमकां दाखयता तें आतां आमी वाजूया. आनी थंयसर तूं सर्वेस्परा पासत वेदी बांद. जेन्ना पळय तुका ताणें थिंगा दर्शन दिल्लें, तुमकां उगडासा खंय दर्शन दिल्लें? बेतेला लागीं. त्या पासत हें नांव दवरलें सर्वेस्पराचें घर. हांव तुका भेट दिली थिंगसर यो. हांवें तुका कडेन उलयलो पळय त्या सुवातेचेर यो. येस. सर्वेस्पर आमचे लागीं उलयता पळय ती सुवात सर्वेस्पराचें घर. वय खासगी भाशेन तो तुका कडेन उलयतलो आनी तुज्या घरान पासून तो उलयतलो आनी त्याच भाशेन सारके सुटावे करून सर्वेस्परान आपल्यान वेचून काडला पळय त्या सेवका वरवीं. सर्वेस्परान वेचून काडल्या पळय गवली आनी प्रवाद्यां कडल्यान तुका कडेन उलयतलो. सर्वेस्पर म्हणटा हांव उलयता पळय त्या सुवातेचेर तूं येवचें. सोबा ऑनलायन पळय तुमी आराधनान येता आनी थोडे अशें म्हणूंक जाता ऑनलायन आराधना म्हणटा ती एकदम बरी ब्रदर, भायर सरपाची आतां गरज ना, बऱ्या भाशेन घरान रावनूच सर्वेस्पराक आर्गां दिवंक जाता. एकदम बरें. तूं घरान रावन आर्गां दिवंक सोदताय. तुज्या घरानूच तुवें सर्वेस्पराक आर्गां दिवची. तुज्या घरान देव जावं जाल्यार घरान थिंगासर आराधना देवाक मात्र शिजोवची. आनी त्याच वेळाचेर एक सोबा कशी सगळीं आमी एकठांय जावन थिंगासर आमी मेवची हें सर्वेस्पराची आशा. आयज तुजें जिवीत पळय साल्वार केलां जाल्यार आयज तुजी फामील थिंगासर साल्वार आसा तूं बरें तें जाणाय. कालवरीत आवाजा वरवीं दिला पळय ते उतरा वरवीं. सर्वेस्पराचे उतरा वरवीं तुका गोठाय मेळोन तुज्या लोकां मदें सर्वेस्परा पासत तुवें गोवाय जावची. जाकोब बाय सोर. खंय सर्वेस्परा? म्हज्या हाजीरपणान. म्हज्या हाजीरपणान आसा पळय त्या सुवातेर थिंगा बाय सोर. बरें आसा सोम्या. वचोन कितें करचें? वेदी तूं बांद. तूं वेदी बांद. 2 विशय तितून. एक बेतेल आमकां कितें दाखयता? सर्वेस्पराचे हाजीरपणान कितलें गरजेचें पळय तें दाखयता. दुसरें बेतेल एक चालत्या जमनींतल्यान 1000 फूट उंचायेक आसा पळय त्या तसलो प्रांतो. बेतेल दोंगराचेर आसा पळय तसलो एक गांव.
तुवें बेतल वचोंक जाय म्हटल्यार तुवें म्हज्या आजीरपणान येवंक जाय. दुसरें, उंच आसा पळय त्या सुवातेर चोडचें. जागृती कितें करता तुमकां खबर आसा पळय, उंचल्या पावंड्याचेर तुका पावयता आनी तितलेंच न्हय, तुजें पळय आसा पळय त्या सुवातेच्यान आनी उंच वता. हेंच सर्वेस्पर तुज्या जिवितान आशा दवरता. सर्वेस्पर हेंच आशा दवरता, तूं म्हज्या आजीरपणान यो, तूं म्हज्या आजीरपणान यो, हांव तुका बोल दितलो, गोट करतलो. आनी तितलेंच न्हय, तूं पळय ज्या त्रासान आसाय तातूंतल्यान तुका उबो रावन उंच वतलो. इंग्लीश बायबलान कितें बरयलां जाणा थिंगा, गो अप टू बेटेल अशें बरयलां. गो अप, तूं बेतेलाक चोडोन वच. सर्वेस्पर तुका आयज आपयता. तूं सोकला पडलाय, चड जालें. तूं सोकला थिंगा न्हिदोन आसाय, चड जालें. आतां उठ थिंगा. उंच ओत्मिकायेक तुवें आतां चोडोंक जाय. आयज पळय तूं पळय ते सुवातेचेर आसाय, सारकें सोकला पडलाय ते पाड सुवातेचेर तूं पडलेलो आसाय. त्या परिस्थितींतल्यान तुवें उठोंक जाय. ज्या सुवातेचेर आसा पळय थिंगासर उंचल्या सुवातेर वचोंक जाय, ही म्हजी आशा. जाकोब केन्ना पासून हिंगासर आसतले शेकेमान. उठ, बेतलेया चल. सर्वेस्पर म्हणटा केन्ना पासून उठतले त्यो पातकान, केन्ना पर्यंत तुवें करियर नासतलोय, केन्ना पर्यंत आसतलोय अपमानान, केन्ना पर्यंत तूं बरो नासतलोय. उठ, तुज्या पासत एक खेरीत जिवीत हांवें तयार केला. म्हजें तें आयक. म्हज्या हाजीरपणान यो. म्हज्या हाजीरपणान दिमी मोड, बलिदान आनी वेदी कितें दाखोवन दिता. सोंसकणीचें जिवीत दाखयता. तूं आपल्या आपाकूच तुजें जिवीत पळय तें आपुणूच तूं म्हाका अर्पण कर. पवित्र पुस्तकान कितें बरयलां तुमकां खबर आसा? उत्पत्तीचें पुस्तक 12 आनी ताचें 8वें वडींतल्यान. मागीर थंयसरल्यान तो मुखार वचोन त्या दोंगराचेर गेलो. ते बेतेल पळय तें उंच सुवातेर आसा आनी आपलो तंबू त्या सुवातेचेर ताणें बांदलो. आनी तेजे इश्टाक पळय बेतेल आनी तेजे वेश्टाक पळय थिंगा आसा. थंय पासून सर्वेस्परा पासत ताणें वेदी बांदली. सर्वेस्परा पासत वेदी बांदून ताणें कितें केलें? सर्वेस्पराचे नांवान ताणें मागणें केलें. वेदी तूं एक समर्पीत जिवीत दाखयता. समर्पीत जावचें. तें समर्पीत केल्यार पळय ताच्या उपरांत तें जिवीत तुवें जिवंक जाय पळय तें तुवें मागणें करूंक जाय. आयज तुवें तुकाच समर्पीत करचें. तुजी चूक ती मानून घे. सारकें आसा, तुजी आज्ञा पाळूंक ना त्या पासत, तुजी इच्छा पुरी करूंक ना, तुजे उतराक महत्व दिवंक ना त्या पासत, म्हजी ओत्मिकाय तेजी बारकायेन हांवें चवकशी करूंक ना, मागणें करूंक जाय तेन्ना मागणें करूंक ना त्या पासत. आयज म्हज्या जिवितान असली परिस्थिती थिंगासर आतां पावल्या. म्हज्या फॅमिलीची पळय जी दोशां जाल्या पळय तेजें कारण हांवूच जावन आसा. घोवाचेर बोगळण घालताय, बायलेचेर बोगळण घालताय, भुरग्यांचेर बोगळण घालताय, शेजाऱ्यांचेर बोगळण घालताय. तांचेर बोगळण घालून कसलोच फायदो ना. कसलोच फायदो ना. दुसऱ्यांचेर बोगळण घालून कसलो फायदो ना. ते सगळ्यांचें कारण हांवें ती आज्ञा पाळूंक ना म्हण मानून घेताय भावा, मानून घेताय भयणी. जाकोबान मानून घेवंक जाय. जाकोब, कित्याक तूं शेकेमान आयलोय? हांवें तुका कितें सांगलेलें? बेतालान वच म्हटलेलें. तुवें कितें केलें? शेकेमान गेलोय. आतां कितें घडलें पळय. हें घडलें. आतां पुरो. सर्वेस्पर म्हणटा पुरो पुता. तुज्या जिवितान जायतें घडलें, तुज्या फॅमिलीन जायतें घडलें, तें पुरो. जियेताय पूण मोत्ताय, मोत्ता थिंगासर तूं जियेतंक सोदताय. हांव तुका जिवीत दितलो, तूं म्हाजेशी यो. तुजें उणेंपण आसा तें सारकें कर. त्या वेदीचेर तुजें आदलें पळय मेळ्ळें जिवीत पळय थिंगा बलिदान कर, तें अर्पण कर. तुका नवें जिवीत दितलो, नवें बोल तुका दितलो. बेतेल म्हटल्यार सर्वेस्पराचें घर. म्हज्या घरान यो. बेतेल म्हटल्यार उत्तम परिस्थिती. म्हज्या घरान यो. हांव तुका उंचल्या पावंड्यार व्हरतलो, म्हजेशी यो. हांव तुका उंचल्या पावंड्यार व्हरतलो. तूं विश्वास ठेवताय, भरोसो दवरताय. सर्वेस्पराक आदार करीत जाल्यार सर्वेस्पराचेर तूं भरोसो दिवन सर्वेस्पराच्या हाजीरपणान येवन सर्वेस्पर तुका उंचल्या पावंड्यार व्हरतलो म्हणून तूं भरोसो दवरताय जाल्यार पळय तूं ज्या गतीन आयज पडलाय, ज्या भाशेन तूं आसाय पळय त्याच भाशेन तूं देवाक भेटयताय काय? जरी तर वय म्हणटा जाल्यार म्हजें सांगात तूं मागणें करशी. आतां आमी सगळीं मेळोन मागणें करुया. जबाबदारीचो बापूय आनी तो वडील जावनूय ओत्मीक जिवितान हांव थिंगासर एग्जाम्पल जावचे बदलेक हांव पिसो कसो जियेलो. म्हजी चूक ती म्हाका बोगसणें दी बापा.
आवय बापाक हांवें रोडयला, आपल्याक जाय ते भाशेन केला, तांकां त्रास दिले. तांचेर त्रास हांवें हाडल्या. सोमिया, तूं म्हाका बोगसोणें दी. आयज म्हज्या जिविताचे हाल जाल्या ते हांव तुजे आज्ञा पाळूंक ना म्हणून. तुजे इच्छे प्रमाणे तुवें आमकां सांगलां पळय, थिंगा रावन आसतना आमकां जाय थिंगासोर आमी भोंवलीं. म्हाका जाय तसल्यो त्यो हांवें कन्यो केल्यो. म्हाका बोगसोणें दी बापा. ही परिस्थिती सारकी ना म्हज्या बापा. पयशाचे बाबतींत सारकें ना, फामिलीच्या बाबतींत सगळें सारकें ना. भलायकी पसून सारकी ना, आनी शिरविशीचें कितें जातलें, आनी वेपाराचें कितें जातलें बापा. परतून आपल्याकूच हांव समर्पण करता अशें म्हणटा. आनी मातशें फाटीं वचून पळय, तुजे पळय ओत्मीक सुवात कितें जाली, त्याच सुवातेचेर तूं परतून आतां यो. सांडल्या पळय ती ओत्मीकाय परतून दी बापा. सांडल्या पळय ते मागण्याचें जिवीत परतून दी बापा. सांडल्या पळय तो कुशवें, सांडल्या पळय ती पवित्रताय, सांडल्या पळय ती जागृती, सांडल्या पळय ते ओत्म्यांचे बार, सांडल्या पळय ती सेवा आनी ती सोबा, सांडल्या पळय ती म्हजी गोवाय बापा. तूं म्हाका परतून ती दी. शिपडल्या पळय तो फामील तूं परतून एकठांय कर बापा. बिगडल्या पळय ते जिवितां परतून सुधराय म्हज्या बापा. सारको सुटावे करून उलयलो, तेका लागून तुका दिनवासनी दिता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी मागतां बापा. आमेन. Address Calvary, Post Box number 30, Kokatpalli, Hyderabad 72.